ते आता मवीन सरान तेका आयज आपयल्लो आनी तेणें सांगलां म्हणजे आपण आतां STPचे पळयतलो आनी मवीन सरान तांकां 15 days टायम दिल्लो आसा. सो 15 days टायम दिल्लो आसा हें सगळें सॉर्ट आवट करपाक. आतां मेन म्हणटा तें आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 इंटू उदक. ते गेल्या फावटी आमी तुमकां सांगलेलें पळय ते रिस्ट्रिक्ट करतालो पळय ते. सो तें आतां तेणी सांगलां मातशें आमकां बेर करा म्हणून. पळय आतां एज अ ह्युमन बींग आमी कॉपरेट करूंक सोदता. सो मेन म्हणटा तें आमकां सरान सांगलां तुमी मातशें कॉपरेट जायत म्हणून. सो आमी एज अ सोसायटी वील ऑल्सो कॉपरेट कित्याक मेन दीस इज आवर इश्यू. As you know, Prabhu Violeta एक व्हडलो इश्यू आसलो. It was a simple issue of one STP not functioning, but it had a snowballing effect. So many agencies involved that particular coordination which has to happen between department to department in resolving the issue took little time. That's why I said best I call the meeting, I call them also and thresh out whatever is there. There was some little problem perhaps between the builder and the residents themselves because there were other issues as well. But I was able to resolve and make them agree on a common program where everybody, the colony problem of water contamination gets solved. It is a long-term solution and there will not be any sort of pollution in the future. हातून पयल्या सुवातेर एडमिनिस्ट्रेशनान वो सरकार फेल जाल्लो आसा. इट इज अ डिझास्टर आनी डिझास्टर जातकूच डिझास्टर मॅनेजमेंट पळय आसा जो सेंट्रल सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलेलो 2005चो एमेंड करून 2025 केल्लो. तो डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी जी आसा जाचो चेअरमॅन गोंयान जावन आसा आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताजे अंडर दोगूय कलेक्टर आसा. ना इलेक्शनाच्या टायमार हे पयशे घेतात आतां पळय वोटर आसा तांकां त्रासान घाल्ले आसा. वी वील टेक दीस टू द लॉजिकल कन्क्लुजन. आमी कशेंच सोडपाक नाय.